प्रितीच्या भावान भयणो एकदां एक भुरगो एक घरांत लासता त्या घरांत सांपडटा. तो वयले माडेर आसता आनी सकला सावन ताचो बापूय ताका उलो करता आनी म्हणटा, पुता तूं उंचून उडकी मार, आपूण तुका दवरता. आनी तो पूत म्हणटा, डॅडी म्हाका दिसती पडना, कांयच दिसती पडना आनी म्हाका भिरांत दिसता. देखून पूण बाप कितें म्हणटा, ताचो डॅडी कितें म्हणटा, पुता हांव तुका पळयतां, तूं उडकी मार आनी हांव तुका दवरतलो. तो भिरांतीन तसोच उडकी मारता आनी मागीर ताचो बाप ताका दवरता. म्हज्या भावान भयणो, आयचे वाचपान आयच्या शुभ वर्तमान आमी असलीच गजाल आयकल्ली आसा. एक राज अधिकारी ताणें जेजूचें जायतें आयकल्लें आनी ताचो पूत जो बरो ना ताका बरो करूंक ताका आनी कांयच उपाय ना म्हणून तो फकत जेजू लागीं येता. तो जाणा जेजू गालिल्यांत पावला आनी तोच ताच्या पुताक बरो करतलो अशी ताका खात्री आसा. आनी तो जेजूचेरच भार धरून जेजू लागीं मागूंक येता. आनी आमी पळयता तो म्हणटा, सायबा म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. आनी जेजू ताका म्हणटा, तूं वच, तुजो भुरगो मरचो ना, तुजो पूत जिवो आसतलो. म्हज्या भावान भयणो, ह्या राज अधिकाऱ्यान ताचे लागीं कांयच प्रूफ ना ताचो भुरगो आसतलो की ना. तो फकत जेजूच्या ह्या उतराचेर वच, तुजो पूत बरो पूत जिवो आसा ह्याच उतरांचेर विस्वास दवरून तो परतून वता. कांयच प्रूफ ना, पूण तरी आसतना देवाचेरच भार दवरून जेजूचेरच भार दवरून तो आयज परतून वता. आनी मागीर आमी फुडाराक पळयलां, ताचे चाकर येवन ताका सांगतात वाटेर आसतनाच, एक दिसाची वाट आसतली ती घडये, दुसऱ्या दिसाक जेन्ना वाटेर आसतनाच ताचे चाकर येवन ताका सांगतात ताचो पूत बरो जाता म्हणून. म्हज्या भावान भयणो, आमकांय जेजून देवान आपल्या उतराचेर विस्वास दवरूंक आपयल्लीं आसात. जायते फावटी आमच्या जिवितांत असल्यो परिस्थिती येतात, घडणुको घडटात, पिडा येता, रोग येता आनी आमी देवाचेर भार दवरता. पूण आमी केन्ना केन्ना देवाचें उतर आयकतात पूण आमच्या जिवितांत तो ह्या राज अधिकाऱ्या भशेन तो गोट भावार्थ ना. भावार्थ आसा खरो, पूण तो गोट भावार्थ ना. आमी आमचे मनान दुबावूय आसता. म्हज्या भावान भयणो, कांयच प्रूफ नासतना, कांयच खुणा नासतना ह्या राज अधिकाऱ्यान जेजूचेर भार धरलो, जेजूच्या उतराचेर भार धरलो तितलेंच. आनी ताच्या भावार्थाक लागून जेजून ताच्या पुताक बरो केलो. आनी आयज जेजू आमकां आपयता, आमी एक भावार्थाची मनशां जावंक, आमी जेजूच्या उतराक कान दिवंक, जेजूच्या उतराचेरच आमी नियाळ करूंक आनी ताचेच उतर आमच्या जिवितांत आपणावून आनी ताचेर भार धरूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आमी आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक वाचतात, घोराब्यांत वाचतात आनी आमी वाचता आसतना तें देवाचें उतर म्हूण वाचतात वो वाचूंक जाय म्हणून वाचतात काय, होच प्रश्न आमी आमचे मुखार मांडुया. देवान आमकां ताचें उतर दिल्लें आसा आनी हें उतर आमी आमच्या जिवितांत लावन घेवंक आमी गरजेचें आनी देवाचेरच भार धरूंक गरजेचो. जेन्ना आमी वायट परिस्थितीन पडटा तेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, देवाच्या उतराचेर आमी भार धरुया आनी हेच भावार्थान मुखार वचूंक प्रयत्न करुया. तर आमी ह्या कृपेच्या नव्यानांत आसात तेन्ना हीच कृपा देवा लागीं आमी मागुया की आमचो भावार्थ वाडोवंक, देवाच्या उतराचेरच आमचें जिवीत चलोवन वचूंक, देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत सारूंक आनी देवाच्या उतरान आमचें जिवीत बदलून हाडूंक, हीच बदलणी आमी देवा लागीं मागुया.